मायणा कोरगांव हांगा तुम्ही जाणा पेडणे तालुक्यान उदकाचो केदो व्हडलो प्रॉब्लम आसा, केदे व्हडले संकट आसा। दिसान दीस लोक बायलां आमची स्पेशली रस्त्यार येतात, उदकाक लागून खंय खंय भोंवतात, टाकयो अरेंज करता, बॅरलां अरेंज करता, PWDन वयता, पंचायतीन वयता, सगळी कडेन वयता, कंप्लेनी घालता। पूण तांकां जो जस्टीस मेळपाक जाय, न्याय मेळपाक जाय, तांकां जो उदक मेळपाक जाय, तें उदक आजून पर्यंत तांकां मेळलें ना, नाल्यार तांकां मेळना, नाल्यार हो सरकार आसा तो तांकां उदक दिवपाक प्रयत्न करिना। पेडण्याची उदरगत जातली म्हणून येदो व्हडलो मोपा एअरपोर्ट हाडलो, येदे व्हडले प्रोजेक्ट पेडण्यान येयले, आयुष हॉस्पिटल येयले, हांगा येदे व्हडले आतां हॉटेलां इतली येतात, हांगा 2M इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा। हे सगळे गजाली डेव्हलपमेंटाच्या नांवान सरकार करीत आसता आनी लोकांची उदरगत करतलो म्हणून सांगता। पूण आमी आयज ज्या वाड्याचेर हांगा आसा, हांगा येदे व्हडले लोकांचेर संकट येयला की हांगा लोकांक नळाक म्हणटा तें उदक येना, नळाचें उदक डायरेक्ट हांगा लोकांक येना। हांगा टँकर येतात, 4 दिसान 5 दिसान एकदा टँकर येता, तो टँकर येता एका PWDच्या मेन कनेक्शनाक हांगा ते फोडून हांगा एक पायप तेंच्यांनी घातलेले आसा, ते पायपांच्यान उदक तांकां थंयच्यान भितर सोडटा आनी तें उदक लोकांक सगळ्यांक येता। तें उदक भरताना जेन्ना टँकर हांगा येता तेन्ना जर थंयसर गांवांत जर घरान जर कोण ना जाल्यार त्या घरांक तें उदक मेळना। हांगा मातशी हायटीचेर खंयची घरां आसा तांकां तर मात सुद्दां उदक तांकां पावना। लोकांक कडेन सगळ्यां कडेन हांगा नळ आसात, कनेक्शन आसा, पूण उदक ना। हांगा लोक इतलो प्रॉब्लम फेस करता की हांगा स्पेशली लोकांचे जे हें आसा मेन म्हटल्यार वेवसाय, चडशे लोक काजीनी वयता। सो जर ते काजीनी वयता जाल्यार तांकां घरान हांगा रावपाक तांकां टायम नासतना ते रावपाक हांगा शकना। सो तेन्ना तांकां उदक भरपाक तांकां प्रॉब्लम जाता, उदक तेंच्या घरान आसना आनी तांकां सगळी हार्डशीप तांकां हे 2023 साला म्हणजे आमी 60 वर्सां गोंय मुक्तीची सेलेब्रेट करता, लिबरेशन जाल्यार आमकां 60 वर्सां जालीं, पूण 60 वर्सांनूय ही परिस्थिती आमच्या गोंयान आसा। सरकार दाखयता की हांगा पेडण्यान आमी उदरगत केली, डेव्हलपमेंट केली, मोपाचो एअरपोर्ट दाखयता, पूण हांगा लोकांची जी परिस्थिती जाल्या ही कोण दाखयना। आयज आमी मुद्दाम ह्या वाड्याचेर विजीट करपाक येयला। हांगा जी स्पेशली हांगा जे बायलां आहा, लेडीज आसा, तांकां कितें प्रॉब्लम जाता आनी केन्ना उदक येता हें सांगता। आनी फाटल्यान आमच्या तुमी एक टाकी पळोवपाक शकता, ते टाकी हांगा आमदारान खंय जेन्ना हांगासले बायलां जेन्ना ग्रूप गेल्लो तांकां आमदाराक रिक्वेस्ट करपाक की उदक दी म्हणून, तेन्ना हांगा टाकी हाडून दवरल्या 5000 लिटराची, पूण त्या टाकयेन अजून पर्यंत उदक पडलेलें ना। त्या टाकयेचें कनेक्शन हांगा PWDच्या कनेक्शनाक दिल्लेलें ना। हांगा तुमी पळोवपाक शकता हे पायप आसा, हे पायप तेंच्यांनी लायला आनी ह्या पायपान उदक टँकर येता, उदक सोडटा, ताका कॅप आसा। फाल्यां हे जर कॅप कोणें काडलें आनी जर भितर कितें घातलें, पॉयझन घातलें नाल्यार कितेंय घातलें जाल्यार ताका रिस्पॉन्सिबल कोण आसतलो। फाल्यां जर कोणाक राग काडपाक जाय आनी कितें करपाक जाय जाल्यार हांगा जर लोकांच्या जर हेल्था कडेन खेळपाक जाल्यार हांगा जर तेंच्यांनी कितेंय जर जालें, कंटेमिनेशन जालें जाल्यार तें कंटेमिनेशन सगळें लोकां कडेन पावतलें, लोकांच्या पोटान पावतलें आनी लोक फाल्यां दुयेंस जावन हांगा सीक जावन कितेंय जावपाक शकता। सो येदी व्हडली रिस्क हो सरकार तेंचे डिपार्टमेंट हांगा घेता, हांगालो आमदार घेता, हो सरकार घेता। सो हांव मागता हांगाली जी बायलां आहा तेंच्या कडेन की तेंच्यांनी आमकां सांगचें की हांगा तांकां उदकाचो कितें प्रॉब्लम जाता आनी केन्ना उदक येता। मग हांगा तुमकां कितले दिसान उदक येता एकदा? आता हालीं तुका 4 दिसांनी येयलेली म्हणजे नाल्यार कितें 15 टँकर? हय, नाल्यार 15 दीस पासून येयना हालीं उदक येत ना, नळाक उदक डायरेक्ट नात मगे तुमच्या? नळाक ना, बांयचे तिकडे वचून त्रास पडटा आमकां, हाडटा मागीर बांयचे। म्हणजे टँकर जर हाडलो, टँकरान जर उदक घातलें जाल्यार तुमकां मातशें मेळटा, तें सुद्दां रावचें पडटा घरा कडेन, कोण तरी भरून दवरपाक जाय, नाल्यार ना, ना जाल्यार ना, कोण घरा ना चुकल्यार चुकलें, उदक ना। आनी मागीर ना जाल्यार मागीर सामकें उदक ना मागीर कितें कशें करता तुमी मॅनेज? बांय आमची आहा तिकडे न्हू, मातशी लांब पडटा, व्हांवता, हाडटा थंय सगळीं वयतात चलत आनी घेवन येतात तशें। आनी आतां जेन्ना तुमी हांगा ही टाकी दवरल्या पळय आमदाराक जेन्ना मेळटा, टाकयेन आतां तेंच्यांनी कनेक्शन अजून दिवकूच ना मगे? ना, टाकयेचें उदक ना अजून कांयच ना? 2 महिने जाले, 2 महिने जाले। 2 महिने जाले ते टाकयेक अजून कनेक्शन दिवंक ना। आणि दुसरें म्हणल्यार आमी ते उदक दिता पळय तेन्ना आमचो एकलो मनीस घरा आसना एकदां, तेन्ना आमकां कळना कितें तें उदक येता केन्ना आनी केन्ना वयता तो टँकर। आनी आमी जबरदस्तीन जेन्ना फोन करतले डिपार्टमेंटाक तेन्नाच आमकां उदक मेळटा, नाल्यार आमकां उदक मेळना ना। आनी आमकां उदीक फ्री म्हणटा पळय तें आमकां उदक मेळना फ्री, अशें पळोवपाक आमकां दिसता। बिलां येता सगळ्यांक उदकाची, नळाची बिलां येता? बिलां येता पूण आमकां उदक ना न्हू, तें बिलां पावता मगे तुमकां? उदकूच ना, फ्री केला म्हणटा आतां गव्हर्नमेंटान। 16-30 लिटर उदक तुका येत ना, उदक ना न्हू, उदकूच ना, मीटर चलत ना, मीटर चलत ना, उदकूच ना न्हू। सो हें आतां तुमी पळयला तांकां लोकांक कसो प्रॉब्लम फेस जाला। ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांच्यान आमी स्पेशली PWD मिनिस्टर आनी PWDचो जो स्टाफ आसा
पेडण्या तांकां रिक्वेस्ट करता की हांगा जे लोक आसा हांगालो जो वाडो आसा हे मायणान तांकां तुमी उदक सप्लाय करचें, टायम टू टायम उदक, टॅप वॉटर उदक सप्लाय करचें. हे जे तुमी जे हांगा नाटकां केल्या ही खूब रिस्की आसा. हांगा तुमी उदक ओततले, लोक रावतले, उदक भरपाक रावतले, लीव घेतले, काजीनी वयचे रावतले, हें जावपाक शकना. कित्याक लोकांची पोटां तुमी भरिना, लोकांक नोकऱ्यो तुमी दिल्लेले ना. लोक आपले जे पोट भरता तांकां पोट भरुनी आनी तांकां उदक टायम टू टायम तुमी सप्लाय करपाक जाय. हे लोकांचे जे गाराणे आसा, हे लोकांची जी मागणी आसा ती तुमी पूर्ण करपाक जाय. देव बरें करूं. नळाचें उदक येत ना आमकां, हें सोदता म्हणून आनी येता. हें करी, आतां तुमकां हांवें फाल्यां लेटर दिता हांव.